अधिवेशन 3 दिसांचे आशिल्ल्यान वेळ वाडोवन दिवचो म्हणून विरोधकांची मागणी 3 दिसांच्या अधिवेशनाक लागून विरोधक फुर्योज। आनीक आज जरी तर चोयल्यार ह्या सरकाराक दिस असेंब्ली सेशन इज अ विधी, जस्ट अ रिच्युअल नेम सेक करपाक आनी तेंगेलो बिझनस पास करपाक हो सरकार हें सेशन घेता। 4 वर्सां जरी तर आमी चोयल्यार 4.5 वर्सां देर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट। आज आमी 3 ऑगस्टाक जे स्पिकराक बरयल्लें की द सेशन हॅज टू बी लेंथी, कित्याक गेले ते वर्साक जरी तर सेशन चोयल्यार वॉज अ लॉंगर सेशन, स्पेशली द मॉन्सून सेशन आफ्टर द कर्टेलमेंट लास्ट टायम, इलिगल कर्टेलमेंट एज आय सेड, एंड द वे तेंगेली हुकुमशाही दादागिरी करून तेमी जे बजेट पास केलें हें वॉज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। आयज आमकां अशें दिसून येयलें की स्पिकरानूय एक्सेप्ट केल्लें आसा की सरकारान तांकां कितें धाडलां तेंच आपूण एक्सेप्ट करतलो आनी हें जें सेशन आसा तें 3 दिसाचें सेशन दवरितलो। आफ्टर आमचो क्वेश्चन आवर, झिरो आवर जावं कॉलिंग अटेन्शन, हेच्या फाटल्यान व्हडले बिझनस आमकां व्हडलें कांय दिसना। एक सप्लिमेंटरी डिमांड्स आसतले, पूण प्रामुख्यान आमी जो डिमांड केल्लो आसा की 39A जो विशय आसा, जो विशयाक लागून म्हाका पासून उपोशणाक बसचो पडलो, आमी परत जे BSc मिटिंगेचे हितून आमी घातलेलो आसा हो प्रश्न मांडलो आनी तितून आमकां स्पिकरान परत एकदां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की 39A आमी शॉर्ट डिस्कशन मागलें। फायनली आमी एकठांय जावन सगळ्यांनी विजयान एक 3 पॉयंट मांडले। अनएम्प्लॉयमेंट आहा म्हणून तितून लँड इश्यूज घातले। आमी मागीर एक धाकटोसो एक नोट मारून इनवर्ट केलो की 39A स्पेसिफीक आमकां टायम दिवचो आनी तें आज बिझनस एडवायझरी कमिटी मिटिंगेचेर तुवें एश्युरन्स दिवचें। सो द स्पीकर हॅज कन्फर्म्ड दॅट ही एक्नॉलेजीज आवर रिक्वेस्ट, आमची रिक्वेस्ट तो एक्नॉलेज करता। अधिवेशनात सप्लिमेंटरी आणि एप्रोप्रिएशन धरून 13 बिलां मांडटले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। पहिल्या दिसा बिलां सादर जातली आणि तिसरे दीस ती पास करतले खंय। त्या BSc मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे विशय जे आयले ते तेंच्यांनी डिस्कशनाक घेतले। तितूंतल्यान 13 बिलां जी येतली ती 13 बिलां असेंब्लीक पयले दिसा इंट्रोड्यूस जातली, तिसरे दिसा पास जातली। बाकीचे क्वेश्चन्स आन्सर्स जे कितें आसा ते स्पीकर ठरयतले। वेगवेगळे विशय तांच्या मुखार मांडल्या, कितें घेवपाचें ना हो स्पीकराचो आनी हेजो रायट आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।